डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा मैदानाचेर जाल्ले प्ले ऑफ मॅचीन CRC चिंचणी हांकां टाय ब्रेकर वरवीं 5-3 अशी मात करून डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा हांच्यांनी सालसीट झोनाच्या GFA अंडर-16 विभागाच्या फायनलींत प्रवेश मेळयलो. RD एक्सको ब्युरो रिपोर्ट. प्ले ऑफा मध्यांतून आयज प्ले ऑफार 3 गेमी आहली. आज अंडर-16 आहली डॉन ग्राउंडाचेर CRC चिंचणी वर्सीस डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोड्डा. एक ड्रॉ जाले आनी टाय ब्रेकार डॉन बॉस्को ऑडिटरी जिखले 5-3 स्कोर फूल टायम स्कोर. ओके. आनी अंडर-18ची मॅच आहली दोन्ही सेमीस नावेली ग्राउंड आनी कांसावले ग्राउंडाचेर. शिल्ली आनी स्नोस आहले फुटबॉल अकादेमी 2-0 सिल्ली स्पोर्ट्स क्लब जिखले नावेली ग्राउंडाचेर. आनी पांचवाडी आनी सालसीट आहले ते कांसल ग्राउंड आहले 3-2 स्कोर पांचवाडी जिखले. आतां अंडर-16चे फायनल जातले आपे मारिया वर्सीस डॉन बॉस्को कांसावली ग्राउंडाचेर 3:45. आनी अंडर-18चे फायनल जातले डॉन बॉस्को ग्राउंडाचेर 23 डिसेंबर 3:45. ओके. आनी तेंगे अंडर-16चे डेट कितें म्हणलें तें? अंडर-16चे डेट 22 कांसावली ग्राउंडाचेर फायनल सावथ गोवाचें. आनी सेम वे सावथ गोवाचें अंडर-18 फायनल 23 डॉन बॉस्को ग्राउंडाचेर सिल्ली वर्सीस पांचवाडी स्पोर्ट्स क्लब.